रावात हो व्हिडिओ स्क्रोल करू नका। आज आम्ही तुमका अशी एक समाजाची ओळख करून दिता ज्या समाजाक खरेच आमची तुमची मदतीची गरज आसा। हो एक असो समाज आसा जेन्ना आमी गोंय उदरगती कडेन वता म्हणटा जाल्यार हो समाज आजुनूय खंय तरी 50 वर्सां फाटीं आपले जिवीत जगता आणि तांकां आदार जाय तो म्हणल्यार तुमचो आमचो। आणि आश्चर्याची गजाल म्हणल्यार अशी आसा की गोंयभर जे म्हादईक वाचोवपाक लागून इतको बोवाळ चल्ला, आज तेच म्हादईक हो समाज आपले दैवत मानता, आपली कुलदेवी मानता। नमस्कार, आम्ही आसा सध्या अशा गांवान जे गांवाच्या भुरग्यान आज खंयतरी एसएससी बोर्डाक एक बरे मार्क घेवन, बरे मार्क सगळेच घेता पूण अशा समाजाचे जो समाज आज खंय तरी ताचेर दुर्लक्ष जाल्लें आसा आणि ताचेर एक नजर घालपाची गरज आसा। अशा समाजाचो भुरग्यान आज तेंच्या समाजाचें नांव वयर काडिल्लें, ताच्या आवय बापायचें नांव वयर काडिल्लें। तो म्हणल्यार गणेश पवार त्या भुरग्याचें नांव आणि तो एक आदिवासी समाजाचे एक घटक जावन आसा आणि तेजे आमी घरा कडेन आज आसा आणि तेजे गांवान आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता जे तेंची राहण्याची स्टायल आसा। आज आमी जशी लायफस्टायल गोंयाची आहा जाल्यार ती आमी फक्त लायफस्टायल घर म्हणूंक शकना, एका खंय तरी झोपडी जावन आसा जाचेर सगळ्याचेच दुर्लक्ष जाल्लें आसा की खंयचीच फॅसिलिटी ह्या समाजाक आनी ह्या समाजा कडेन टोटली गव्हर्मेंटा कडल्यान दुर्लक्ष जाल्लें आसा। असो एक समाज आज खंय तरी ताका मदतीची गरज आसा, हे लोकांक मदतीची गरज आसा जेणे करून हे समाजाचे जिवीत जे आहा, हे समाजाचे लोक जे आहा तांकां खंय तरी वयर काडपाची गरज आसा। आमी तुमकां मुद्दम वास्तवस्थिती दाखयता कित्याक खुबशे जाणांनी नमूद केल्ले आहा तांचे व्हिडिओसान आनी की तेंची गरीब परिस्थिती आहा कितें आहा। आमी मुद्दमून आज हांगा आयल्याक आनी तुमकां परिस्थिती तेंची दाखोवपाक की आजून मेरेन गोंयान अशे घटक आहा जे एकदम पॉवर्टी लायनीचे सकल जगतात, त्यांचे जिवीत आज आमकां जे मेळटा जावं कितें फॅसिलिटीज आहा कितें आहा त्यो तेंचे मेरेन आज फॅसिलिटीज पावना। सरकार म्हणटा की लास्ट मनशा मेरेन आमी पावपाचो ट्राय करता, पूण आमी सरकाराकूय दाखोवन दिवपाक सोदता हे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान की पळयात की सरकारान हे समाजाचेर दुर्लक्ष केला काय तेंची नजरूच पडूना म्हणून हो समाजाचो घटक एक जो आसा, हो समाज जो आहा तो आजुनूय फाटीं उरला। तांकां ती लायफस्टायल मेळना जावं तांकां गरजेची मूलभूत गरजो ज्यो आसा ज्यो गव्हर्मेंटान पुरवपाक जाय, फॅसिलिटीज म्हण, स्किम्स म्हण आनी कितें आसा त्यो तेंचे मेरेन पावना। आमचो उद्देश इतकोच आहा की तेंचेर एक नजर घालची आणि तांकांय बीन एक मदतीचो हात सगळ्यांनीच मुखार येवन दिवचो, ही आमची मागणी आसा। आमी मुद्दाम तेंचे घरान वचून पळोवया की तेंची लायफस्टायल कशी आहा ती। नमस्कार, माझं नाव हनुमंत बबन पवार। आम्ही आमचे समाजातून खूप कडे समाज आमचो येऊन असो नदी रानांसून असो येऊन रावलो, पूण आमी आमचे ज्या गांवांत ज्या देवस्थान दिसला काय ती देवाचे आमी पांया पडून फुडें वयता, तेका लागून आमकां खंयच आजून पर्यंत त्रास जावंक ना। जी आतां आमची देवी सातेरी माते, आमची म्हादईकरी, ही आमचे पूर्वज ते न्हंय रानांसून अशी फिरन रावप, पूण तांकां ती देवईचा नाव घेतून कसलोच त्रास जायनासलो। जी आमची म्हादईकरी, निरंकाळ देवी, सातेरी माते, ही जी आमची पूर्वज आमची आसली ती देवांचं नाव घेऊनच फुडें रानां वनान रावप, पूण तांकां कसलो त्रास जायनासलो। तसोच आमचो एक काका आसलो, तेजेर तूं सांगतालो की आमचेर म्हादईकरीचो भार येता म्हणटा तूं जे कौल दिता देवी आमकां, म्हणजे आमच्या आदिवासी लोकांचे हेतून आमी ज्या काही देवीचं भजन आसता
जी देवांची गाणी असतात ती आम्ही म्हणून आमची समाजाक आम्ही दाखवून दितो की हय खरूच आमचे देवीचो आशीर्वाद आहा. ती देवी आमकां कौल दिता म्हणजे आमी रानांत फिरणारी मनीस. थंय आमकां फिरता फिरता काय भायला लागला किंवा कोण असो हेका झपाट्याक हेका सापडलो काय आमी हेका महादेवकरनी देवीक आमी हाक मारतशीं जो आमचो काका असलो तेजेर तो भार येई आनी मागीर ती आमकां सांगा असं अशी तुमचे कडेन चूक जाली तर तुम्ही भागवचा. आता जर केला काय आमचो जो माणूस ह्या जाई तो सुद्दीर सारको येई आनी आमकां कसलो त्रास जायनासलो. तेजेकून मागीर माझे चुलत भावाचेर भार येवंक लागलो. तो ह्या जातूशीं आतां तो देवीचो भार माझे बायलेचेर येता. तो आमी कसो जी आमचो देवीचो उत्सव आमी जास्त करून दसऱ्याक मनयतो आनी आमची आदिवासींची देवाची गाणी असतात ती म्हणून आमी देवीक आमी ह्या करून देवीचो आशीर्वाद घेता. आनी मेन म्हणजे कसा आमी रानांत रावणारी आनी आमकां ती भायले अशी खंय आमी फिरतो खंय आमकां ह्या लागता देवाचो काय जर आमकां आडी अडचणी येयली तर देवीचं नाव घेतला काय तो दूर जाता. आणि ती एक सातेरीची देवी आमचे कडेन आतां जो आई आमचे बायलेचेर जो भार येता दाबाळ निरंकाल त्या वाटेन खंय तरी एक देवळान खंय तरी काहीतरी चूक जाली आनी आमी अशी रानासून वयताना आमची ती देवीची झपाटेक ती आमची बायल गावली आनी ती रागान जी इली ती आमचे बायलेचेर ह्या वारो तिजो उबो रावंक लागलो. थंयसूनच ते आतां आमी खूब आमचे कडेन ते पयली देवीची आतां एक भटाक हाडून आमी सातेरी देवीची एक बारीकशी मूर्ती उजोवन घेतली आनी उबारून घेतलेली आसा. आमी पळयतात की तांचे जे घर आसा हे एक घर जालें अशी 15 घरां आसा जे घरांत मातयेच्यो सुद्दां वणटी म्हणटा त्यो ना. तेणी हांगा माडयाच्यो कामी काडून माडयाच्यो पिसीस करून वणटी तयार केल्या अशी ही परिस्थिती. आणि तुम्ही जर मुद्दाम वयर जर त्यांच्या घराचेर वयर जर नजर मारीत जाल्यार खंय तरी पिशव्यांचेर पिशव्यो कापेतीचेर कापेती घालून पावसाचें रक्षण करपाक आनी वारे वादळाचें रक्षण करपाक अशे परिस्थितीन हे लोक आज आसा. आनी आमकां म्हाका दिसता गोंयान हे पयली खेप पळोवपाक मेळटा की अशी परिस्थितीन हो एक समाजाचो एक घटक हो अशे परिस्थितीन आज दीस काडपाक तांकां भाग पडला आनी तांकां मदतीची गरज आसा. जेन्ना आमी घर म्हणटा तेन्ना घर कशें आसचें खंयच्याय मनशाच्या घराचें एक स्वप्न एक वेगळें आसता. पूण हांगा आमकां पळोवपाक गेल्यार फक्त आमकां दिसता की म्हणल्यार झोपडी सुद्दां आमी तांकां म्हणूंक शकना अशी हे घराची परिस्थिती आहा. तुमी मुद्दम पळोवंक शकता. आमी मुखाल्ले घरांनी वतले थंय तुमकां आमी दाखयतात. प्रत्येक घरा वचून आमी जाता तितके दाखयतले तुमकां कशी ही परिस्थिती आज हे घरांची आसा जावं कशे जिवीत हे लोक आज जगता. आनी मुद्द्याचो प्रश्न म्हणल्यार असो आसा की हांगा हे लोकां खातीर एक टॉयलेट सुद्दां हांगा फेसिलिटीज ना, एक बाथरूम सुद्दां फेसिलिटीज ना अशे परिस्थितीन हे लोक आसा. जेन्ना फेसिलिटी गव्हर्मेंट स्वताक दिता हे लोकां मेरेन गव्हर्मेंट पावूना काय जाणून बुजून दुर्लक्ष केला असो एक प्रश्न येता. कित्याक जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना प्रत्येक कॅन्डिडेट जावं तो आतांचो आमदार आसूं जावं पयलींचे आमदार आसूं हेंच्या दारा कडेन मत मागपाक पावता. पूण तेंची परिस्थिती पळोवन तेंचे खातीर हातभार आजून मेरेन कोणेनूच लावना. हे तेंची परिस्थिती पळोवन आज आमकां समजोवपाक येता. आमी मुखार या. मूळगांव ती म्हाड खेड चिखलून त्या सायडीसून आमचे कोण पुर्वज जिल्ले हॉटीन करून म्हणजे आमचो आजो तेजो बापूय ती पयली सुरवाती गेली ती दाबाळ निरंकाल हे आमचं वायपळ बिचोली ह्या लायनीक पयली रावत. ती म्हादयची न्हंय जे स्थित रावत ती न्हंयचे ते हेतून तेंचो खूब रावप आसलो. म्हणजे म्हादय नदीचो काठ धरून धरून तुम्ही धरून ती अशी सकल पावली. मागीर अशी जशी तेंची ही वाडत गेली तशी मागीर ती तेंची चुलत भाव त्या वाटेन रावले अर्दी ह्या वाटेन ह्या भागान येयले
समजा आमचो आजो बी ती ह्या वाटेन येयली आनी बाकीचे ती थंय रावली अशें करून ती आतां आमी येयलो ती आमचो हो सगळे कडेन समाज तसोच फिरत रावप पयलीं आनी मागीर ते आस्ते आस्ते आमी सबंद एका थंय फिरावले पयलीं ना थंय पयलीं सगळीं रानांतच रावली आनी रानांत रावल्या कारणान आतां तरी कसलो भंय दिसना खूब पयलीं खूब भंय दिसा रानांत गेलो काय एकटो आपूण कसो वयतलो हयसून थंय तेव्हा मोबायल नसले टॉर्च नसले कांय नसले ते कारणाक लागून आमी खंयसर गेलो तरी देवाचें नांव घेवन फुडें सरता ते देवाचें जर नांव घेतलां आमी तर आमकां कसलो त्रास जायनासलो तसोच आमी पयलीं आमची आजी बी हेतून दवरत मस्कोनी तो आमचो हो वळटेचो एक देव आहा बानेकोर सर बानेकोर ते देवाचं जर नाव घेतलं तरी आमकां कसो त्रास जायनासलो ते देवाचंच नाव घेवन आमी रानांतले वाटेन अशी वचप बाना वयलो देव म्हणटात आमचो हो वळप्याचो ते देवाचं नाव घेवन आमी म्हणजे आमकां कसलो तेव्हा त्रास जायनासलो आमी ल्हानपणा पासून आमची आजी आवय बापूय अशी हयसून इडणेसून रातची चलत वचत मस्कोणी तेव्हा आमकां कांयच त्रास जायनासलो म्हणजे आतां समजा कसलो भंय दिसांक लागलो काय देवाचं नाव घेतलं आकाशामध्ये धार फिरती गंगा मोकलो आकाशामध्ये धार फिरती गंगा मोकलो आकाशामध्ये धार फिरती गंगा मोकलो त्या घारीच्या मस्तकी होता पर्वत डोंगर अन त्या घारीच्या मस्तकी होता पर्वत डोंगर त्या घारीच्या मस्तकी होता पर्वत डोंगर त्या घारीच्या मस्तकी होता पर्वत डोंगर त्या डोंगरा हो जावन आसा तेंचो बाथरूम आता तो प्रत्येक फॅमिलीक एक बाथरूम आसा काय कॉमन आसा ते आमकां कांयच खबर ना पूण एका बाथरूम म्हणप काय असो एक प्रश्न येता चारूय सायडच्यान ओपन एक खंयचे बायल मनीस आसा जाल्यार आज अशे परिस्थितीन आंघोळ करप एक विचार करण्या पलीकडचे आसा कित्याक आमी तरी अशी परिस्थिती आमच्या आयुश्यान पळोवना आनी तरी आसतना हो समाज आज अशे परिस्थितीन जगता हीच एक आश्चर्याची गजाल आसा जय 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 मोठे बायांकी जय 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 तानू गवल्यांकी जय मी रंगाचं भात बायांनी हो पेरान पेरिले मी रंगाचं भात बायांनी 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 पेरान पेरिले मोरेरा आमचे सरकारा कडेन एकूच मागणें आसा की हे समाजा कडेन मातशें लक्ष दिवचें जे हांगसरले MLA आसा प्रवीण आर्लेकर आमी हेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की जे आदल्या आमदारांनी कोणेच केलें ना ताणें तरी हेंचेर लक्ष दिवन कितें तरी तांकां हातभार लावचें आनी तेंची राहण्याची सोय आहा एटलिस्ट राहण्याची सोय जी आसा ते खंयच्या स्किमीचे अंतर्गत तांकां बरें एक राहण्याची सोय करून दिवची आनी तांकां एक मदतीचो हात तुमी येवन मुखार तांकां दिवचो तुमी एक उदाहरण म्हाका दिसता समाजा खातीर सेट करचें हांव प्रवीण आर्लेकर MLA हांचे कडेन स्पेशली मागता की तुमी मुखार सरून हांकां एक मदतीचो हात दिवचो आनी तांचे खातीर कितें तरी राहण्याची वेवस्था जी आहा ती एटलिस्ट तांचें घर खंयच्या स्किमीचे अंडर तुमी बांदून दिवचें प्लस तांकां टॉयलेटीची सोय ना बाथरुमाची सोय ना कॉमन बाथरूम तेंचे आसा आनी टॉयलेट जे आहा ते ओपन एरियेन वता करपाक
हेचेर मातशें लक्ष दिवन हे समाजा खातीर कितें तरी, आनी ही चड घरां ना, हे चड पॉप्युलेशन ना, आनी ते समाजाक मातसो हातभार लावन खंय तरी तेंची रानाची सोय बरी दुरुस्ती करून दिवची, इतकेंच मागणें. तुमी पळयतात जागृत गोवा, बाबल नायक, देव बरें. गणेश, पयली स्वातेर म्हणल्यार तुका खूब खूब अभिनंदन की तुवें अशे समाजाचो घटक जो आसा, जो आज खूब गरीब आसा आनी जाचे कडेन राहण्याची सुद्दां सोय ना, अशे परिस्थितीन तुवें आज हे समाजाक तुजे गोड पावलांनी जावं तुजे परिश्रमान जो तूं आज 10वी क्लासाक 44% मार्क्स तुका मेळ्ळ्या. आज तुवें तुज्या समाजाक तुजे कार्यान, तुजे मेहनतीन खंय तरी वळख दिवपाक पावलो आनी समाजा मुखार दाखोवपाक पावले की तुजी परिस्थिती कितें आहा. म्हाका एकूच तुका विचारपाचें आसा की सरकारा कडेन तुजी कितें मागणी आसा? सरकारान म्हाका मागणी आसा की आमचे जे कुटुंबान तांकां खंय तरी अशी जागा दिवपाची, घरां बांदूंक, अशी टॉयलेटाक वचत ते समज फुकरेर वयतात तांकां सोय करून संडास काय बांदूंक. आनी मेन आसा ते घराचेर सरकारान आमकां घरां दिवपाची रावपाक, म्हणून ताका लागून जागा ना ताका लागून ते एके ठिकाणी रावना, ते काम गावी तिथे जातात, फिरत रावतात आनी भुरग्यांचं शिक्षण पुरो होत नाही. सोशल वर्कर राजेश दाबोळकर हांणी एक पावल मुखार काडून ह्या भुरग्यां खातीर आपलो मदतीचो एक हातभार लायलो. तांणी भुरग्यां खातीर बुक्स, नोटबुक्स तशेंच युनिफॉर्माची सोय करून दिली. राजेश दाबोळकरा सारके बाकीच्यांनूय बीन हे भुरग्यांक हातभार लावपाची गरज आसा. जागा सारीव रे गाईच्या शेणान, जागा सारीव रे गाईच्या शेणान, जागा सारीव रे गाईच्या शेणान, जागा सारीव रे गाईच्या शेणान. त्याच्यावर ठेवेला चंदनाचा पाटर, त्याच्यावर ठेवेला चंदनाचा पाटर, त्याच्यावर ठेवेला चंदनाचा पाटर, त्याच्यावर
बैल जुंपिले राटाला ओउल पौल बैल जुंपिले राटाला ओउल पौल बैल